गोंयचें नांव जगभर पिड्ड्यार करपाचें कारस्थान चल्लां म्हण सरकारान हाचेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें म्हण मागणी स्वाती किरकरान केल्या। तशेंच फॅक्टरी कायदो बायलांक रातपाळयेक काम करपाक परवानगी दिल्ले खातीर गोंय सरकाराक आवदा विएगासान परबी भेटयल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एक्टाचो अमेंडमेंट पास केला इन्क्लुडिंग डेथ पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट आनी म्हजे दृश्टीन आज सामकी अत्यंत गरज आशिल्ली की जे भुरग्यांचेर अत्याचार चलता आनी जे भुरग्यांचेर अत्याचार रिपोर्ट जाले की तांकां पळय टॉर्चर्स सहन करपाक पडटा तेन्ना कडक पनिशमेंट जाले शिवाय हें बंद जावपा ना। हाका लागून आज म्हजी काळी सामकें बरोवन आयलां की म्हजी एक इच्छा पूर्ण जाली। दुसरें म्हणल्यार आमचे गोंयचे सरकारान एंटिक्वेटेड म्हणटा तो ओल्ड फॅशन लॉ पळय आसा फॅक्टरीज एक्ट 1948 हाचे बद्दलूय बी तो पास करून घेतला। हे वेळार हांव कौतुक करता विजय सरदेसायाचें, त्याच बरोबर आमचे सीएमाचे आनी बाकीचे मिनिस्टर्स आनी इवन लेजिस्लेटर्स सगळे ऑल ऑफ देम, कारण तांणी तेंको दिलो बायलांचे हक पळय आसा ते हक्कांक एक रायट्स म्हणून मेळचे। आतां कोण बायलेन रातची ड्युटी एक्सेप्ट करची काय ना ते तिचेर अवलंबन। त्याच बरोबर जे डिसेंट केला थोडे जाण तांणी सुद्दां म्हणलां की सेफ्टी पयली म्हणून तांकां सेपरेट टॉयलेट्स आसचे, तांकां सेपरेट हें आसचें, हे सगळे मान्य करूनच त्या भायर कोर्ट ऑर्डर्स आसा की बायलो ज्यो रातच्यो काम करतात तांकां प्रोटेक्शन दिवपाची ड्युटी एम्प्लॉयराची आनी हे मॅन्डेटरीली आमचे सरकारान एनफोर्स करचे। तांचे येणे वचणे मागीर तांचे कितें अत्याचार जाले जाल्यार हे सगळे तांची कारवाय करची। आज दुसरी रिजन आमी आपयलें तुमकां स्वातीबाय आनी हांवें की तुमचो तेंको घेवनूच आमचे पेपर्स न्यूज पेपर्स आसा तांचो तेंको आनी जर्नलिस्टांचो तेंको घेवनूच आमी एक रेप केस रेजिस्टर करून घेतलेली 2013। ही रेप केस रेजिस्टर करून घेवपाक बायलांचो एकवट हांणी खूब प्रेशर घातलेलो आनी ते बरोबर बाय स्वाती बी म्हजे बरोबर आशिल्लें की एक फॉरेनर रशियन बायल जी पीस व्हॅलींत रिजायड करताली ते बायलेक आनी तिचे वांगडी आशिल्ले दोगांकूय न्हीद मेळची म्हणून तांची सेवरल कंप्लेन जावन गेल्ली पूण एकूय कंप्लेनाचेर एक्शन घेवनाशिल्ले पुलिसेन। ते डिले करीत आशिल्ले, एक वेळार ती भायली म्हणून काय कितें आमकां खबर ना पूण ते डिले करीत आशिल्ले। फायनली ती केस रेजिस्टर जाली, FIR जालो ताचो आनी ती केस कोर्टा पर्यंत पावली। कोर्टा पर्यंत पावतरीच पंचनामा करपाच्या वेळार स्वाती आमची एक मेंबर ज्योती म्हणून बायलांचो एकवटची मेंबर आनी हांव एसिस्ट केले पुलिसेक तांचो पंचनामा करपाक आनी हे सगळें करून कोर्टान वतरीच केस ती विड्रॉ जाल्या। म्हाका म्हणपाचें आसा ही रशियन बायल, तिका इंग्लीश कळना, तिका प्रत्येक वेळार ट्रान्सलेटर जाय आशिल्लो आनी तिणें ही केस पयशे घेवन फाटीं घेतल्या आनी हे म्हजे कडेन प्रूफ आसा। मॅडमीन आतां जे सगळो इश्यू जो सांगिल्लो आसा तितूर ही जे तशें पळोवंक गेल्यार आतां गोंयान हें खूब चल्लेलें आसा। म्हणजे ह्यो बायले रशियन म्हणा जावं बायलो हांगा येता आनी हे सगळे धंद्यांनी ती इनवॉल्व जाल्ली आसा। आनी हेजे भितर कितें जालां आतां ह्याच केसीन सुनील कुमार आसा, अंकीत कुमार आसा, हाजेर तेणें डायरेक्ट पयलीं एलिगेशन घातलेलें इन 2013 आनी मागीर ती केस विड्रॉ करता परत आतां संजय कुमाराचेर तिणें रेप केस घातल्या। म्हणजे असो तिचो आतां ही जी रशियन बायल आसा तिचो आतां एक धंदोच जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हें अशें चलना आनी आमी कितले कंप्लेन दिवन सुद्दां तेजेर एक्शन जायना। हें खंय तरी एक भयानक चित्र हांगा उबें जाता आनी गव्हर्मेंटान इमिडिएटली हाजेर लक्ष घालून असली जी गोष्टी हांगा घडटा ताजेर कडक कारवाई करपाची आज गरज जाल्ली आसा।